देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयज आमी साद्या काळाचो 16वो आयतार समोर ओंपता. उदार काळजाचो मनीस देवाच्या काळजा सारको. आयच्या वाचपांनी हेच स्पश्ट जाता. दोनी नेराक आनी गोवाक बरोबर वयर सरूंक सोयेक दिता. पूण लुवणी जातोच नेर एकठांयता आनी उज्याक लायता. आमच्या समाजांत जायते बरे तशेंच वायट मोनाचे लोक आसात. देव काकळुत्सार आनी ह्या पासत वायट करतेल्यांनी आपले जिवीत बदलून आपणा सरशी परत येवंक देव तांकां वेळ दिता. जायते फावटी बऱ्या लोकांक वायट लोकां कडल्यान पिडापीड, कश्ट आनी त्रास सोंसचे पडटा. तरी पूण जेजून आपल्या जिवितानूच कशे परी आमी दुस्मानाचो मोग करूंक जाय ते दाखोवन दिला. आमी ही जेजूची शिकवण पाळल्यार स्वर्गीचे राज आमकां फावो जातले म्हूण आमकां हो बरवासो. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचे उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी पोत्तून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.